उदरगतीचे दिश्टीन फाटी उरिल्लो समाज म्हूण धनगर समाजा कडेन पळोवपाक जाय। खरेपणान ह्या समाजाक सगळ्यान पयलीं एसटी समाजाचो दर्जो मेळपाक जाय आशिल्लो। विधानसभेचे फुडले वेंचणुके आदीं ह्या समाजाक एसटीचो दर्जो दितले अशी घोशणा मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान केली। सांग्यार आयोजीत केल्ल्या धनगर महोत्सवात मुख्यमंत्री उलयतालो। धनगर समाजान तांची भास लिखीत स्वरुपान बरोवन दवरपाक जाय अशें केल्यार तांची संस्कृती परंपरा तिगून उरतली अशें ताचें म्हणणें। मागासलेलो समाज जर गोंयांत खंयचो आसत जाल्यार तो धनगर समाज। म्हणजे फाटल्या फक्त 10 वर्सांक मायग्रेशन बंद जालां। तर म्हाका खबर आसा, हांव स्वता पळयतालो, म्हणजे 10 वर्सां पयलीं सुद्दां हांगासल्यान घर रावताले ते वचून दुसरे कडेन रावपाक लागले। हांगासल्यान तांकां धांवडून घातले, थंय वचून दुसरे कडेन रावपाक लागले। बाबडे आपली जे बोकडां हे ते सगळे घेवन वायट दिसता। खरोखर सुद्दां हांवें पळयलां, हांवें स्वता पळयलां, हांव स्वता अनुभवलां आनी त्या विशयाचेर उलयलांय बी हांव। जेन्ना जेन्ना संद मेळटा हो अन्याय जावपाक जायना। खरें म्हणल्यार सगळ्यांत पयलीं जर एसटी जर कोणाचो ट्रायबलचो स्टेटस मेळपाक जाय आसतो जाल्यार ह्या समाजाक मेळपाक जाय आसतो। तोच म्हणजे कित्याक उरलो तितून हांव वचना, पण वेगवेगळी कारणां आसतलीं, बट कित्या खातीर तरी उरलो। पण आतां तरी अन्याय जावचो न्ही, की म्हणजे आमचे गाकुवेद आमचे ट्रायबलान जे आत्ता आसात, गावडा, कुणबी आनी वेळी, तांचोय विरोध ना। तांच्यांनी सांगलां की जाता तितके बेगीन ह्या समाजाक आमच्या बरोबर घेवपाक जाय।